Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. GMC चे अपग्रेडेशन जे आसा पळय न्ही, ऑक्सिजनाच्या बाबतीत जावं बाकीच्या बाबतीत जावं, एक गजाल खरी आसा की ती ओल्ड सिस्टम आसा GMC. जेन्ना GMC कन्स्ट्रक्शन केलें तेन्ना तेजो कदाचित म्हणजे ते कन्स्ट्रक्शन करता आसतना म्हणजे मेडिकल कन्सल्टंट जे आसताले तांच्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन लागतलो केन्ना खंयच्या पद्दतीचो कोविड नांवाचो डिजीज येतलो आनी लागतलो हातूंत कदाचित विचारूय करूंक नासतलो. प्रिपेरेशनाक कमी पडले काय प्लॅनिंगाक कमी पडले? पूर्ण देशभर जर पळयत जाल्यार ऑक्सिजनाची सडन रिक्वायरमेंट इतकी लागतली ही म्हणजे हाजी पयलीं बी प्रिपेरेशन जशें म्हणटा आमी की हेजो अप टू डेट जो आसा पळय न्ही, ICMR आसतले, एम्स आसतले, सडन म्हणजे हेजी देशभर म्हणजे ऑक्सिजनची जी थोडे दीस जी कमतरता आयली ही तशी देशभर सगळी कडेन ऑक्सिजन 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 चलतालें. पण आमी सफिशियंट ऑक्सिजन तेन्नाय बी म्हणजे दॅट इज इज कंट्रोल बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. आमी पळयताले की आमी हांगासर सोर्स केलो, आमच्या हांगासर लोकल ज्या ज्या जाग्यार ऑक्सिजन मेळटलो, फॉर एग्जाम्पल द वेदांता कंपनी तांच्या कडल्यान ऑक्सिजन सोर्स केलो, बिनानी कंपनी तांच्या कडल्यान सोर्स सडन रायज जालो म्हणजे ताचो कोणी विचारूय करूंक नासलो. हायकोर्ट जर इंटरवेन जालें नाशिल्लें जाल्यार इतल्या स्पिडीन एडमिनिस्ट्रेशन घडये मुखार वचनाशिल्लें. हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? चुकीची म्हायती आसा. हांव परत सांगतलो. फॉर एग्जाम्पल LMOच्या बाबतीत आसतलो लिक्वीड मॅन्युफॅक्चरींग ऑक्सिजन टँक जर पळयशात म्हणजे हायकोर्टान ऑर्डर दिले तिसरे दिसा जाली अशें नासलें. जर काडून पळयत जाल्यार तें काम आमी 8 दिसाच्या पयलींच सुरू केल्लें. प्रत्येक गोश्ट आयज काल लोकांक खूब सोंपी जाल्ली आसा. हायकोर्टान वता हाजो अर्थ हायकोर्टान सांगल्या म्हणून आमी थंयसर टँक बसयली अशें न्ही. आमच्या जेन्ना लक्षांत येयलें की ही हाका ऑक्सिजनच्या टँका शिवाय पर्याय ना तेद्या वेळार आमी डायरेक्टली थंय टँक बसोवपाक सुरवात केली आनी ऑलरेडी टँक थंयसर आमी ताज्या पयलींच सगळो प्रोसिजर कंप्लीट जाल्लो. फक्त ती ऑर्डर येवपाक आनी दुसरे दीस टँक बसोवपाक इतकोच टायम आशिल्लो. तुमी म्हणटात हायकोर्टा भितर जें जालें तें जर जालें नाशिल्लें जाल्यार ह्या स्पिडीन कामां जावपाची? ऑफकोर्स, कारण आमी कामां जी आशिल्ली ती त्याच स्पिडीन सुरू केल्ली. एक आरोप जो जाता तो कर्फ्यूच्या बाबतीत दॅट 1 ते 1.5 म्हयनो पयलीं आमी ही रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स घालपाक जाय आशिल्ली. प्रत्येक जणांक दुसऱ्या कडेन बोट दाखोवपाक खूब सोंपें दिसता. स्टेट चलयता आसतना दोनूय गजाली लायफ एंड लायव्हलीहुड्स ह्यो दोनूय गजाली बरोबर वचपाक जाय आसता. आमी हेका उशीर जावंक ना. पण एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की लोकूय बी जो आसा म्हणजे आतां स्टेट कर्फ्यू जरी आमी लायलो जाल्यार लोक गर्दी करपाची सोडटा. तर लोक ज्या ज्या जाग्यार गर्दी करपाक म्हणजे नाका त्या जाग्यारूय गर्दी करीत आसा. शेवटी प्रत्येक जाण म्हणजे सरकार स्ट्रिक्टली सांगतलो आनीच फॉलो करतलो अशें आसा. लग्नां सांगलें की 50 सणाच्या भितरच लग्नां करा म्हणून. आमी पळयता की लग्नाक लोक 400 आनी 500 लग्नां घेवपाक लागले. म्हणजे सगळें पॉझिटीव जाता हाजे खापर किंवा स्टेट कर्फ्यू लावंक ना म्हणून सरकाराच्या माथ्यार फोडप हें चुकीचो समज.